शिक्षणीक वर्साचे सुरवेकूच राज्यात घुसपागोंदळ दिसता। 1 एप्रिला सावन सुरू जाल्ले शैक्षणिक वर्स फक्त 15 दिसांनी फुकट गेले अशें दिसता। गरमेक लागून भुरग्यांक त्रास जातात। शिक्षक आपल्याच शाळेच्या कामात घुसपल्ल्यान विद्यार्थ्यांक शिकोवपाक वेळ मेळना आनी विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी जाल्ल्यान जायत्या शाळांनी वर्ग बेकार पडल्यात। सरकाराचो निर्णय चुकीचो थारलो। आता ह्या निर्णयाचेर परतून विचार करपाची गरज आसा अशें शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी सांगता। केंद्रीय शिक्षण मंडळाचो CBSEचो उल्लेख करून राज्य सरकारान 1 एप्रिलाक सावन 6वी ते 10वी आनी 12वीच्या विद्यार्थ्यां खातीर वर्ग सुरू केल्यात, पण प्रत्यक्षात ह्या निर्णयाचो परिणाम दिसपाक लागल्यात। सध्या जायते शिक्षक जनगणना आनी पेपर परीक्षेच्या कामात व्यस्त आशिल्ल्यान तांकां विद्यार्थ्यांक वेळ दिवपाक मेळना। इतलेंच न्हय तर एप्रिल म्हयन्यांतल्या खर गरमेक लागून विद्यार्थी शाळेक दांडी मारतात। ताका लागून जायते वर्ग बेकार पडटात। विद्यार्थी फक्त 3.5 वरां शाळेत येतात, तातूंत सकाळी प्रार्थना आनी विसळ घेवपाचोय वेळ आसता, जाचो परिणाम प्रत्यक्ष शिकोवपाचेर जावपाक लागला। शिक्षण तज्ञ पांडुरंग नाडकर्णी हाणें सरकाराचो हो निर्णय चुकीचो अशें म्हणत ताचेर परतून विचार करपाची गरज उक्तायल्या। मजगतीं गोंयांतली जायतीं घराबे सुटये खातीर भायर सरिल्ल्यान विद्यार्थ्यांची हाजेरी उणी जाल्या। हे फाटभुंयेर फुडल्या वर्सा सरकाराक हो निर्णय बदलचो पडूं येता असो अदमास सुरू आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।